म्हज्या भाव आनी भयणानो, आमकां सगल्यांक काणी ओ स्टोरी सांगपाक आनी आयकोपाक आवडटा. तर आयच्या शुभ वर्तमान आमकां एक काणी सांगता, एक स्टोरी सांगता. ती काणी सादी न्हय, पूण भावाताची काणी. ती काणी जावन आसा जेजूची आनी कानाची ओ स्टोरेची काणी. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयला जेजू दुसऱ्या नोगरांत वेता. तो तीर आनी सिदोनाच्या नोगरांत वेता, कित्याक ताका जाय आसले थोडोच वेळ आपल्या शिसा वांगडा सारूंक. जेन्ना तो दुसऱ्या नोगरांत वेता तेन्ना एक कानाची ओ स्टोरी जेजूशी येता आनी म्हणटा, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे धुवेक देंवचा सोबोर पिडापीट दिता, ताका बरी कर. आनी जेजू तिका म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेल्या चोरी धाडला. तरी ती कानाची ओ स्टोरी म्हणटा, सायबा म्हाका पाव. मागीर जेजू म्हणटा तिका, गोचे भुरग्यांचें जेवण काडून सुन्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तरी कानाची ओ स्टोरी म्हणटा, खरें सायबा, तूं कितें म्हणटा तें सोत, पूण दोनयाच्या मेजा वयले पडलेले कुटके सुनी ती खाता. आनी तोच भावात पळोवन जेजू तिका म्हणटा, आगे वोट तुजो भावात, तुका जाय तशें जावंक. आनी त्याच वेल्यार ताची धूव बरी जाता. म्हज्या भाव आनी भयणानो, ही जावन आसा भावाताची काणी, भावाताची स्टोरी. कितें काय आमच्या भावाताची स्टोरी. आमच्या जिवितांत जेजूचेर भावात आसा काय? आयच्या शुभ वर्तमान आमकां आपयता भावातांत चलपाक, भावातांत जेजूचेर भावात दवरूंक. कानाची ओ स्टोरी जेजूचेर भावात दवरलो आनी जेजूशी मागलें आनी जेजून ताची धुवेक बरी केली. आसा आमचो जेजूचेर भावात? आसा जाल्यार कितलो व्हड आसा आमच्या जेजूचेर भावात? आयज जेजू आमकां आपयता, म्हजे कडेन येयात, म्हजे कडेन भावातांत येयात आनी हांव तुमकां बरी करतलो. म्हजे कडेन भावातांत येयात आनी हांव तुमची पातकां बक्षितलो, कित्याक हांव तुमचो सदांच मोग करता. कितली व्हड पातकां जावनी तुमची, व्हड ओ ल्हान, हांव सदांकाल तयार आसा तुमची पातकां बक्षुपाक. जेजू आयज आमकां आपयता, भावातांत येयात आनी हांव तुमची पातकां बक्षितलो. भावातांत म्हजे कडेन येयात आनी हांव तुमची जिविताची दूख पयस करतलो. म्हजे कडेन भावातांत येयात आनी तुमच्या जिविताची कोश्ट म्हाका सांगात. हांव तुमकां आदार आनी शांती आनी बोल दितलो. कानाची ओ स्टोरी जेजूशी गेली आनी जेजून तेची धुवेक बरी केली. आसा आमी तयार एकाच मोनान, एकाच काळजान आनी एकाच भावातांत जेजूशी भावातान वचपाक? हेच आमी मिसांत नियाळ करुया.